कोंकणी आमची भास, कोंकण आमचो गांव. देव बरी सांज हांव तुमकां मागतां. म्हजें नांव रेलोनी कडोजा. हांव गांवांत मूड बिद्रीची. आज हांव म्हज्या माय गांवांत असल्या पुण्यक्षेत्र विशीं उलोवंक आशेतां. कोडयाल भोव सुंदर गांव. हांगा विविध जातीचो लोक एकामेकाक संतोशान आनी एकवटान जियेतात. कोडयालान साबार पवित्र जागे आसात, पूण हांवें थोडी जाग्यार भेट दिल्या ताची वळोव करूंक आशेतां. पयलें जावन आसा सांत लॉरेन्साची इगर्ज आत्तूर. सांत लॉरेन्साची जिणी जेजूचो पटलादार जावन मोटवीपूण, भक्तीपूण, दयाळ आनी दुखेंच्या सेवेक समर्पिल्ली जावन आसा. सांत लॉरेन्स आमकां सूख संतोश बरी भलायकी दिता म्हणली भक्तिकांची पत्नी जावन आसा. आनी साबार जण ताचे लागीं मागून बरेपण जण आसात. मागीर येता सांत जुजेची इगर्ज मुडीप म्हणल्या जाग्यार स्थापीत जावन आसा. म्हज्या माय गांवांत गेल्ल्या वेळार हांव हर एक फावटी ह्या इगर्जेक भेट दितली. ही इगर्ज सुंदर, प्राकृतीक, वृक्षां सवें नटून आसा. शांत आनी नितळ सरोवर आसल्यान म्हाका समाधान आनी संतोश भोगता. ह्या इगर्जींत साबार आश्चर्यां जाल्लीं आसा. एक उदाहरण सांगचें जाल्यार कोटपी स्वातेर उदक मेलचें जावन आसा. हांगा एक ध्यान करूंक जागो आसा आनी त्याच जाग्यार मुस्त भक्तीक भेट दिवन बरेपण जण आसात. आनी एक पवित्र जागो जावन आसा बाळूक जेजूची इगर्ज कोडयाल पिकांना कट्टेपासून जावन आसा. ह्या इगर्जींत फुलां आनी वाती घेवन बाळूक जेजूक नमन करतात. इगर्जीचे बांदाव भोव सोबीत जावन आसा. हांगाचें वातावरण भोव शांत जावन आसा. हे पवित्र जागे आमकां मागण्याचे बोल दितात आनी रिती रिवाज सांबाळूंक जानवाय दिता. आमी सगळ्यांनी एकवटान तशेंच एकामेका मान आनी मैपासान जिवन मळगड्यांच्या बेसावाक पाळो दिवया. देव बरें करूं.